कर्नाटकातल्या एसटी कामगारांच्या संपाक लागून गोयच्या कारवाराक वचपी लोकांचे शुक्रारा बरेच हाल जाले। कामगारांच्या संपाक लागून कर्नाटकातली येरादारी सध्या पुराय बंद आसा। ते खातीर गोयच्यान कारवार वचपी बसी सध्या पोळ्या गेटीचेरूच रावल्यात। पोळेच्यान कारवार सुमार 14 किलोमीटर आसा। शुक्रारा लोकांक रिक्षा नाजाल्यार चलत कारवार वचचें पडलें। आता तुम्ही खंय वचपाचे? कारवार। आज चलत कित्याक वयता ग? नाही बस नाही ना इधर। बस ना म्हणजे तुमकां कोणे सांगला चलत चल म्हणून? बसीवाल्यान सांगला हांगा दवरता म्हणून तुमकां? बस पेपर में आया ना। आई चलत कित्याक वयता तुम्ही? चलत कित्याक वयता ग? बसी ना मात चलत कशी खंय वचपाची? पोडीबाग रिक्षेन वयतले? खंयच्यान येयला तुमी? पणजेसून येयला। आज किती प्रॉब्लेम जाला? लोकांक कित्याक चलत वयची पडटा? खंय स्ट्रायक चलता? कारवार स्ट्रायक चलता? आख्या कर्नाटकाचे स्ट्रायक चलता। कसलो? बसी लागून। एसटी बसीचो? मागीर गोंयची बसी थंय कित्याक वचना ग? आता आमकां खबर ना। तर आज आमी आसात हांगा गोंय आनी कर्नाटकाच्या शिमेर पोळ्यां। आज आमी पळयला की गोंयची सगळी बसी हांगा आसा खाली जावन। गोंयच्यान जी गाडी येता ती कर्नाटकाक वचना, कारवार वचना, सगळे लोकांक देंवयता। प्राप्त म्हायतीनुसार आमकां अशी लोकां कडल्यान थळाव्या लोकां कडल्यान अशी म्हायती मेळ्ळा की कर्नाटकाक जो कर्नाटक बसीचो गव्हर्मेंट बसीचो स्ट्रायक आसा त्या कारणान ह्यो गाडयो वचपाक ते हडच्यान अडकळटा। कितें तरी हें कोणी तरी सांगलां की गाडी कोणी फोडटलो अशी कितें तरी मेसेज पावयला। ताका लागून प्रायवेट एज वेल एज तुगेले गव्हर्मेंट बसी खंयच्याच बसी त्या हडच्यान वचना। ह्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाता। लोक जो कारवार जे वचपाचे लोक आसा कांय लोक चलत वयतात, तर कांय लोक रिक्षा हेटे तेवटे कितें मेळटा तेजेर वचपाक लागले आसात। हेजेर बेगोबेग लक्ष दिवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी सगळे पॅसेंजरांची मागणी आसा। स्टुडंट मिडिया खातीर हांव काणकोणच्यान बाबेश बोरकार। दाबाळ पंचायतीच्या कांय डॉक्युमेंटांक बिरेस्तारा राती अनवळखी मनशांनी उजो घालो। शुक्रारा सकाळी पंचायतीची कचेरी उगडली तेन्ना ही गजाल उक्ताडार आयली। रातच्या वेळार नळे फोडून कोण तरी पंचायत घरात देवलो आनी आरमारींतली डॉक्युमेंट काडून तांकां उजो घालो। ह्या प्रकरणात सांगे पुलिशेन कागाळ केल्या। दाबाळ पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रारा सकाळी पंचायत घर उक्ते केले तेन्ना पंचायतीच्या कांय कागदांक कोणे तरी उजो लायिल्ल्याचे दिसले। पंचायत घराचे नळे काडून कोण तरी सकल देविल्लो। आलमारीतली बरीच कागदां वेचून काडून पंचायत ऑफिसानच तांकां उजो लायिल्लो। बाकीच्यो फायली आनी हेर कागदां मात मेजार तशीच दवरल्यात। पंचायत कार्यालयांतल्या वेचीव कागदांक कोणे कित्याक उजो लायलो हे सोदून काडपाचें काम पुलिशेक करचें पडटलें। दाबाळच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक। शुक्रारा दिसा उजवाडे वास्को वाठारांत दोगा बायलांक चोरांनी लुटली। बसंती जैन हे 55 वर्साच्या बायलेक चिखळे देवळा लागीं सुरो दाखोवन सुमार 3 लाखांचे भांगर लुटले। जाल्यार वास्को शारांत कोर्टा लागसार पुलीस म्हणून सांगून दुसऱ्या एका बायलेचे भांगर फारायले। दनपारा सुमार 11 हे दोन्ही घडणुको घडल्यात। सोना लूटा ऐसा मालूम पड़ा है। क्या हो गया था? कितना बजे इंसिडेंट हो गया? 10:30 बजे मंदिर से निकली थी और 10:30 बजे उसको रोड पे रुकाया। एक वाइट गाड़ी खड़ी थी, मारुति थी कि सेंट्रो थी क्या थी मालूम नहीं। तो एक ने उसको बोला ये निकाल के दे, और नहीं निकाल रही थी, खेत का बंगनी निकाला। तो 2 जन पीछे से गाड़ी में से उतरा और उसको वो चाकू लगाया पीछे, और वो बाद में मंगलसूत्र और चेन और वो सब निकाल के ले लिया। वो इतनी घबर गई कि उसको बोलने को भी नहीं हो रहा था, जबान उसकी बंद हो गई थी। वो बस पकड़ के चिखली में हमारी दुकान पे आई बिरला में। तो अभी कितना? बाद में हम लोग इधर आए तो ये साहब लोग ने हमारे साथ गाड़ी में हमको लेके गए, उधर सब छानबीन किया। उधर क्या क्या सोना गया आपका? 4 बंगनी था, एक मंगलसूत्र था, एक चैन था। कितना वैल्यू होगा? कुछ 12 तोला के करीबन होता है। वैल्यू कितना होगा? वैल्यू तो अभी आज के हिसाब से 2.5-3 लाख रुपये होता है। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव।